चंद्रकांत पेडणेकर, हांव पणकेश्वराचो खजिनदार. आज जात्रेक 51 वर्सां जाता. हे फाटची जाता 51 वर्सांची आनी म्हाजें वय आज 77 आहा. आज 14 वर्सांच्या वयाच्या टायमार म्हणजे 4 वर्सांचो 5 वर्सां व्हडलें ज्ञान नासता. जेन्ना 10 क्रॉस जाली तेन्ना आमकां आवडपान देवा बद्दल की कशें कितें सांगूया, देव कशें कितें आसतात तें आमकां सांगपाक सुरवात केली. तेन्ना बोडगेश्वराचें तिणें म्हाका सगळें कितें ती चरित्र सांगलें. बाबा म्हणाले बोडगेश्वर म्हणटा पळय हो एक म्हापशेचो व्हडलो राखणदार. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कोणाचेर केदो प्रसंग येयलो आनी त्या हेज्या चरणा कडेन तो गेलो आनी तेजे मागलें तो ती इच्छा पूर्ण करतालोच. आनी तोच मनीस परत येवन सांगता देवा जें तुज्या मागलें तें म्हाका दिलें. अशीच तुजो सदांकाळ आमचेर आशिर्वाद आसचो. त्याच प्रमाणे आज जात्रेची भरभराट जावपाक काही लोक बरे बरे म्हापशेचे नांवास्ते हेणी हे देवळाचें बांदकाम केलें. बांदकाम केलें, देवाची मुर्ती स्थापन केली. त्याच प्रमाणे देवाचे वर्धमान दिन करपाक सुरवात केलो आनी आज वर्धमान दिनाक हे फाट 33 वर्सां जाता. त्याच प्रमाणे देव बोडगेश्वर ज्या ज्या तेजी वाट आहा तेच वाटेन तो भोंवता. दुसरे वाटेन तो दुसऱ्याचे क्रॉस करून केन्ना वचना. पांय घालून दुसऱ्याचे वचना. आपल्या जेचेर रावता आनी आपल्या हेचेर रावलो जरी राखण ही अख्ख्या संवसाराची करता. म्हाज्या मन एकूच सांगूंक सोदता हो बोडगेश्वर म्हणटा पळय राखणदार म्हापशेचो, गोंयचो, इंडोचो न्ही, अख्ख्या संवसाराचो राखणदार. कित्याक हांगा आमचे लोक येतात, भायले लोक येतात, सगळे लोक ते येवन दिसता आमकां. मनशाच्या चेहऱ्या वरसून कळटा मनीस भायलो भितरलो पळय तो अशे परेन चल्लेले आहा. आनी तेंच न्ही आमचे राजकारणी लोक सुद्दां आहात ते थंय चरणा कडेन येतात आनी तेजेर मागतात, तांकां सुद्दां तो पावता. आनी एक सांगूंक सोदता आज कोणी एक 10 घड 25 घड घेवन येता ताका अर्पण करपाक. तेजें मेन म्हणटा तें केळें म्हणटा तें तेजें श्रेश्ठ खावपाचें. तेन्ना तो मनीस 10 घड 25 घड घेवन येता आनी तेजें तो केदें काम केल्लें आसता हें ताका खबर आहा आनी देवान ताका आशिर्वाद दिल्ली खबर आसता. हांव आनी व्हडलें चडशें काम सोदिना. देवाचे कुडे मागता अंदूची जात्रा आहा पळय ती बरेची आनंदान उमेदीन जावची. जे कोण धंद्याकार बावडे पोट भरता तेंचे वेवस्थीत धंदो चलतो. सद्याची परिस्थिती म्हणजे गंभीर आसल्या कारणान तांकांय बावडे खंती जाल्ले आहा. तो खंती तेंच्यो उबो आहा तो राखणदार बोडगेश्वर कमी करतलो आनी तेंची जी जात्रेचो जे कमाय जोड आहा हांगा येवन ते उमेदीन भुरग्या बाळा घेवन आज 1 ते 9 तारीख पासून आसतले आनी देवाची गिरायक करपाक रावतले. त्या पर्यंत देव तांकां गिरायक प्रत्येकाक दिता, प्रत्येकाक दिता आनी ही एक जात्रा करून लोक आपले कशे 1-2-4 म्हयन्याचे पोटाचें निवारण करता. इतलें सांगून म्हाजें वाचन सुरू. देव बोडगेश्वराचे जे हे आसा स्थान आसा ते कशें प्रस्थापीत जाले हेचेर थोडी माहिती तुमकां दिता. म्हाका व्हडलीशी नॉलेज ना पण जे IQ गजर आसा. हांव आतां म्हाका आतां 69 इयर्स. हांव ल्हानपणा वचून म्हाज्या भावा बरोबर थंय बोडगेश्वर देवस्थाना कडेन वयतालो तेन्ना देवूळ कशें आसलेलें, आतांचे कशें प्रस्थापीत जाले. तर स्टार्टींग म्हणजे थंय एक बांद आसलेलो अशें IQ गजर आसा आनी ते म्हाज्या हेच्या प्रमाणे सांगता. म्हणजे म्हाका व्हडलीशी नॉलेज ना तरी आसतना थंय एक बांद आसलो. थंय एक ल्हानशी घुमटी आसलेली आनी चवशी वाटेन थंय शेतां आसलेली. हे शेतकरी जेन्ना वयताले तेंची एक देवाचेर एक भावना आसली. थंय घुमटी आसा ते व्हरून उदबत्ती लायताले, हे करताले आनी तेंचे म्हणजे उद्देश कितें आसलो की हो देव आमकां पावतलो, पीक आमचें बरें येतलें हो एक उद्देश आसलेलो. त्या उद्देशान ते थंय काम करताले. हळूहळू थंयसर मागीर तांकां एक दृश्टांत जालो आनी फुडें फुडें मागीर ते वाडत गेले आनी ते जी घुमटी आसलेली पळय ते घुमटी म्हणजे बांद आसलो थंय. हांव भुरगेपणांत त्या बांदार वचून वयतालो. त्या बांदार वचून ते हळूहळू मागीर ते सगळे म्हणजे पयलीं शेतकरी व्हडले जाणटे आतां ते हे जाल्लेले हयात ना पूण तेंच्यांनी हे हळूहळू देवूळ स्टार्ट केलें. हळूहळू स्टार्ट करता म्हापशेकाराकूय दिसतालें की अशें आयकता की 12 जाली की रातचें दिसतालें की
आवाज येतलो वांगडा चप्पलाचो बी म्हणजे म्हापशेकाराकूय दिसतालें की कितें तरी बोडगेश्वराचे हांगा कितें तरी हे आसा अद्भुत अशी जी अदृश्य शक्ती आसा त्या प्रमाणे लोकांची भावना वाडत गेली थंय कमिटी जाली आणि थंय एक बरें देवूळ जालें आणि आयज जे आमी अध्यक्ष आहात ते आतांचे पण ज्या पयलींचे अध्यक्ष कमिटी हांकांय हे करूंक जाय कित्याक तेंच्यांनी ते देवूळ वाडयले म्हणून आमी थंय आयज व्हडलो म्हणजे जत्रोत्सव बी साजरो करता मोठ्या प्रमाणात आयज लोकूय येता पण त्या टायमार थोडेशे दीस आसले 2 दिसूच जात्रा जाताली आतां आमी 8 दीस करता 10 दीस करता 12 दीस पुरो आमी 13 दीस केल्लेली पण आमी तांकां पयलो सलाम करूंक जाय जे जाणट्यांनी थंयसर एक हे करून थेयले देवूळ तयार करून थेयले तांकां म्हाजो म्हणजे अतिशय तेंचे हांव आभारी आसा जे आतां हयात ना पण तेंच्यांनी हे सगळे येदो व्हडलो प्रस्थापीत देवूळ केलें मागीर हे केलो हॉल केलो म्हणून तांकां सुद्दां आतां तुमकां सांगपाक म्हणजे म्हाजो अनुभव सांगता हांव पयलीं भाई पंडित व्हडलो भाव त्याच्या बरोबर आमी ल्हानपणान थंयसर वयताले तेन्ना एक ते बोरीचे झाड आसले आनी थंय एक लायट ट्यूब अशी लायट बल्ब आसताले आनी ट्युबी सुद्दां आसले बल्ब आनी थंय वयपाक सुद्दां असो भंय आसतालो आवाज येतालो कर 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 करून असो पयलीं भुरगेपणान आमी वयता ते आनी ह्या लायनीक कालांगूट लायट सुद्दां नासताली अशें वयचें पडत चलोन थंयसर ते शेतांसून बी अशे आवाज बी अशे जाताले पण एक तुमकां गोश्ट म्हणजे हांव आतां फाटल्या फावटी सेक्रेटरी आसा तितूंतलो एक अनुभव सांगता तुमकां म्हणजे पयलींचो अनुभव न्हू लेटस्ट आतांचो अनुभव सांगता खापोली पोलीस स्टेशन आहा पळय खापोली महाराष्ट्रान आहा पळय थंय एक चोरांनी थंयसर देवूळ फोडलेलें आनी थंय एक ऑफेन्स रजिस्टर जालो खापोली पोलीस स्टेशनाचेर आनी ते खापोली पोलीस ते चोराच्या मार्गार आसले पण ते चोर येता येता तेंच्यांनी महाराष्ट्रान आनी खूब कडेन देवगड म्हण आनी खंय म्हण अशे 3 कडेन चोरयो केल्यो पण ते खंयच मेळोना म्हणजे चोरी करून ते पसार जाले पण ते खापोली पोलीस स्टेशनाक किंवा खंयच्या मदल्या पोलीस स्टेशनाक ते म्हणजे तांकां धरूंक शकले ना पण ते बोडगेश्वर देवस्थानाचेर जेन्ना तेंच्यांनी हात घातलो तेंच्यांनी फंडपेटी फोडली पळय आनी ते हेले पळय इतकें तुमकां सांगपाचें म्हणजे जागृत देवस्थान आमी आतां देव बोडगेश्वर म्हणजे आमचो राखणदार म्हणटा आनी जागृत देवस्थान जेन्ना बोडगेश्वर देवस्थानाचेर तेंच्यांनी जेन्ना फंडपेटीक हात घातलो ते पयशे हेले पळय ते दुसरे दिसा तांकां पोलिसांनी धरले म्हणजे तुमी पळया सगळे इतकी 4-5 देवळां फोडून ते मेळोना पण जेन्ना बोडगेश्वर देवस्थानाचेर तेंच्यांनी फंडपेटीचेर हात घालून ते पयशे घेवन गेला वयता आसतना ते त्याच राती म्हणजे म्हाका दिसता ते त्याच राती किंवा दुसरे दिसा सावंतवाडी धरले त्याच पोलिसांनी धरले खापोली पोलिसांनी तांकां अरेस्ट केले म्हणजे कितको एक अद्भुत पळय विचार पळय करून पळया की खंयच्या इतक्या देवस्थानाचेर तेंच्यांनी चोरी केले पण ते मेळोना जेन्ना बोडगेश्वर देवस्थानाचेर तेंच्यांनी जेन्ना हात घातलो त्या देवान तांकां रोखडे त्याच राती म्हाका दिसता की सकाळचो तांकां ताबडतोब थंय अरेस्ट केलो म्हणजे हो एक पळया तुमी अजब प्रकार म्हणजे इतके देवाचे आमचे हे आसा त्याच्या पयलीं तुमकां सांगता हो एक प्रकार व्हडलो जालो त्याच्या पयलीं सकाळची एकदां अशें पादताणे आहा पळय ते थंय फोडलेले ते सुद्दां रोखडेच मेळ्ळे कारण त्या देवा कडेन वचून तूं जर कितें करशीत आतां आमचे देवूळ आसा पळय ते बाकीची देवळां पळय तुमी सगळी पॅक आसता बंद आसता लॉक आसता पण आमचे देवूळ आसा पळय बोडगेश्वर देवस्थान हे सगळे उगडे आहा कोणूय वचूं येता पण आज पर्यंत थंय कसलोच प्रकार जाल्लो ना फक्त कितें हे 2 इन्सिडेंट जाल्ले दोनूय इन्सिडेंटान जे चोर आसलेले पळय तांकां रोखडे ताबडतोब धरले देवान आपले तुमकां सांगता आमचे 7-8 लाख रुपया चोरून व्हेल्लेले फंड ते प्रत्येक पैशान पैसो आमकां परत रिटर्न मेळ्ळो हो एक म्हाज्या जिवनांतलो अद्भुत म्हणजे असो ही घटना तुमकां लाय म्हणजे अशें दिसता म्हाका सांगपाक सुद्दां बरें दिसता इवन काटे सुद्दां येयले कारण अशे आमचे बोडगेश्वर देवस्थानाचे इतको हे आसा म्हणजे जे म्हाकाय दिसता हांव कितें समज गाराणे घातले ती म्हाजी गोश्ट जावना अशी ना म्हणजे आयुश्यान सगळ्यो गोश्टी घडलेल्यो आसा त्या खातीर हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता ही म्हाजी ल्हान स्टोरी त्या खातीर आमचो 91वा जत्रोत्सव 91 वर्सां जाली 91 इयर्स जाले जत्रा करता आदी जाणट्यांनी केल्या आतां आमच्या हातीन देवूळ आसा ते आमी वेवस्थीतपणे करता हांव सगळ्या भाविकांक तशेंच म्हापशेकारांक तशेंच आमच्या आजबाजूच्या सगळ्या गोंयकारांक सांगता की तुम्ही कॉपरेट करा व्यवस्थितपणे देवळान प्रवेश करा
तीर्थप्रसाद म्हणजे महाप्रसाद घेया. तशेंच आमी जे कार्यक्रम थयला 8 दीस ते अवश्य येवन पळया आणि तुमच्या हेतून हातभार लागून हो कार्यक्रम आमचो व्यवस्थितपणे पार पडटलो अशी हांव अपेक्षा करता. डिसिजनां आसा हांव भाविकांक सांगूंक सोदतां की जर तेंच्यांनी आतां आमकां 3-4 दीस आसा तेंच्यांनी आमकां सूचना करच्यो की बाबा हे अशें करूं नाका तशें करूं नाका. जर आमी तयार आसा कितें जर चेंजीस जायत. हांवें स्पेशली आर्किटेक्ट सुद्दां हाडला थंयसर की दाखयले की अशें केल्यार कशें जातलें. तर ते आर्किटेक्टान आमकां 2 सूचना केल्यो की तुमी अशें केलां तें बरें आसा पण जर अशें येयले जाल्यार मागीर तेंची चप्पल कलेक्ट करपाक तांकां प्रॉब्लेम जातलो. त्या खातीर जो एंट्री पॉयंट आसा म्हणजे स्टार्टिंग लायन आसा थंयसरूच आमी रॅक करपाची तयारी थयल्लेली आसा. थंयसर ते हें करपाचें चप्पल घेवपाचे लायनीन रावले की एक्झिट जाले की परत त्या स्पॉटार येतले. जो त्या सायडीन येतलो पळय पणजेच्या सायडीन त्या सायडीन थंयसरूय रॅक थंयतले आमी. जे आमची स्टेज आसा पळय थंयसर आमचो माटो आसा पळय त्याच्या थंयसरूय आमी थंयला की थंय रॅक थंयतले. ती जागा फुटवेअर ठेवपाची आणि त्याच लायनीन परत एक्झिट करपाक परत त्याच सायडसून फाटसून येवपाचें आनी थंय चप्पल कलेक्ट करप. म्हणजे खंयसरूच कोणाक त्रास जावचो ना. तसो देवळांनी गर्दी जावचें ना. म्हणजे आमची रिक्वेस्ट भाविकांक कितें आसा की तुमी येवचे व्यवस्थितपणे एंट्री घेवचे खंयूच गडबड करची जावची ना असं आमची तरी तयारी थयल्लेली आसा. तरी आसतना जर भाविकांक जर तशेंच म्हापशेकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें जर आमकां सूचना जर दिवची आहा जर आमकां हेतून कितें चेंजीस करपाचे आसा कित्याक आमी ऑलरेडी आतां थंय काम स्टार्ट केलां. तर कोणाक दिसता कोण थोडे एक्सपर्टायज आसता मनीस तेंच्यांनी सांगपाचें बाबा की ही सारकी ना हांगा मातशे चेंजीस करा. आमी यू आर वेलकम प्रत्येक. दुसरी गोष्ट म्हणजे आतां आमी प्रोग्राम थयल्या ते आमी स्थानीक कलाकारांक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. स्थानीक कलाकार आमचे जे लोकल जे कलाकार आहा तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आनी कितें आसा कालच्या जनरल बॉडी मिटिंगेन सांगलेलें की लोक चडशे भायले हाडूं नाका. कारण कितें आसता की स्थानीक कलाकारांक थोडे मिक्सूय ठेवचे पडटा. थोडे आमी मुंबयचे कलाकार हाडलेले आसा कारण गर्दी जावंक जाय प्रेक्षक जावंक जाय. आतां कितें आसा कला ही सादर करपाक प्रेक्षकाची गरज आसता. प्रेक्षक ना जाल्यार कला सादर करून काय हें नासता. प्रेक्षकाक हें दिवंक जाय की बाबा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवंक जाय कलेचो हें करपाक. त्या खातीर सगळ्या लोकांक म्हणजे हांव भाविकांक तशें आमच्या म्हापशेकारांक तशें आमचे सगळे आजूबाजूचे विलेजीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की 5:30 जे प्रोग्राम जाता ते तुमी अवश्य येवन पळोवचे. 5:30 ते 7:30 आनी 7:30 नंतर जे प्रोग्राम आसा ते आमी चडशे स्थानिकूय थयल्या आनी भायले कलाकार थयल्लेले आसा. तेन्ना अवश्य येवचे. अवश्य महाप्रसाद लोकांनी म्हापशेकारांनी येवचे सगळ्या भाविकांनी येवचे. गर्दी करचे न्हू. आणि आमचो एक तो 10 दीस म्हणजे 9 तारीख पर्यंत आमकां कॉपरेट करचे. आणि जत्रेचो उत्सव जो आसा पळय तो आमी कमिटीत करूंक शकना. सगळ्या लोकांनी म्हापशेकारांनी सगळ्या म्हणजे भाविकांनी सगळ्यांनी कॉपरेट करीत जाल्यार तो उत्सव आनीक बरो जातलो अशी म्हणजे तुम्ही पळयतात GNH.